हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, गिरीश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद गिरीश भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गिरीश भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गिरीश भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गिरीश भाई जिंदाबाद. ओके चलो गिरीश आयज हांगा तूं कॅम्पेनिंग स्टार्ट करपाक म्हण आयकलां कितें कितें इलेक्शनार रावपाचें कशें कितें प्लॅन हय आतां आयज हिंगा गणपती देवळा फुडें हांव येयल्ले आमचे सगळे सपोर्टर्सां वांगडा हिंगा येयला देवाचे आशिर्वाद घेवपाक आमी आयज सांजचो हिंगा येयल्ले मातशें लेट जालें आमी बेगीन येवपा आशिल्ले तरी पण मातशें आनी एक मिटींग आशिल्लें हावजींग बोर्डाचे आनी एक लोकांक मातशें एक हॅपी न्यूज दिवपा आशिल्लें आमचे लमाणी कॉलनीन तेंचे एक आफ्टर 40 इयर्स तेंगे एक प्रोग्राम 40 इयर्स तांकां आपलें घर तांकां स्वता मेळ्ळें ते खुशीन आमी थिंगा आशिल्ले ताका लागून हिंगा मातशें लेट जालें अरावंड 6 o'clock आमी हिंगा जावपाचें आमी कॅम्पेनिंग स्टार्ट करपा आशिल्लें तरी पण आयज देवा कडेन आशिर्वाद आमी सगळे टीम मेंबर्स सगळे आमचे कुट्टाळीचे सगळे भाव आमचे भाव भयण आमच्या वांगडा येयल्ले आसा आमी हिंगा देवाचे आशिर्वाद घेवन आमचे आयच्यान आमचे कॅम्पेनिंग जे आसा एज एन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट फ्रॉम कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आय एम गोइंग टू सगळे सपोर्ट घेवन हांव फुडें सरपाचें एक प्लॅन केला तेका लागून हांव चिंतलां की देवळान येवन पयलीं देवाचे आशिर्वाद घेवन आनी फुडें सरूया म्हणजे आय एम स्टार्टींग माय कॅम्पेन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ एज अ कॅन्डिडेट फॉर कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी एज एन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट फ्रॉम टुडे आय एम स्टार्टेड माय कॅम्पेन tomorrow if any party approaches you will decide that I'll ask my supporters what to do, then let my supporters decide what to do. If any party approaches, then I'm ready to. I'll talk to my supporters. What they say, I'll do as what they tell me. Because तेंच्यांनी म्हाका फुडें एक हे केल्लें की तूं फुडें सर गिरीश कितें तरी बरें करुया. What the way I'm working in सांगपाल पंचायत सरपंच for last 5 years. तेंच्यांनी जे पयला डेव्हलपमेंट वर्क्स करता फाटल्यान लोक उलयतलो कितें ना कोण लोकांक दिसता कितें डेव्हलपमेंट कोण करता आनी सरपंच एज अ सरपंच वॉट आय एम डुईंग विदाउट एनी करप्शन नो करप्शन नो एनी आय एम चॅलेंज एनीबडी एनी करप्शन म्हाजे सायडीच्यान सांगपाल पंचायतीन कसलें तरी करप्शन पीपल आय एम चॅलेंजिंग द पीपल कोण उलयता म्हाजे अगेन्स्ट आय एम चॅलेंजिंग एक तरी करप्शन केल्ल्या पंचायतीन म्हाका प्रूव करून दाखोवचें त्या हिशोबान लोकांनी म्हळ्यार तूं इतलें बरें काम कर सांगपाल पंचायत सो पीपल आर टेलिंग मी ऑल द विलेजर्स ऑल द पीपल फ्रॉम कोर्तालीम देर आर सो मेनी पंचायत 5 पंचायत or from each and every panchayat people are telling me to approach you go ahead Girish do something if you are capable candidate as a sarpanch you are very much capable so you can do something as if you become an MLA you can do something so लोकांचे एक म्हणणें म्हणून हांव फुडें सरलेले आतां फाल्यां लोकांनी सपोज म्हणल्यार what to do I am everything totally I will be depend on the people all my supporters what they say that I will do गिरीश बाब खंय तरी कुट्टाळे हातून काउंटिंग अराउंड 24,000 and majority coming from Zuari Nagar. Yeah. So you think maximum of your voters will come from Zuari Nagar? see I can't say it's on totally depend upon the public it depend upon the voters they will decide I can't force anybody I can't do any dadagiri I can't stop them anything from voting me or something it's on the people if people really think that I'm a right person not only from Zuari Nagar if the people think from the Koortalim itself if the people think that I can do something for Koortalim people will elect me otherwise if I'm not fit people they will not vote against me they vote against me if they think that I'm a right person I can do something for the constituency of Koortalim people will be back behind me see you can see the people these all people they only force me to go ahead do something for Koortalim constituency I am with them let them decide let the people decide of Koortalim if I am fit as a candidate I can do something for the constituency I will do it that is my duty I have to do it na? आणि कोण उलयतलो आनी कोणाची सुनील दोन उतरवले या सुनील कितें सांगूंक सोदता गिरीश आयज कॅम्पेनिंग स्टार्ट करता आनी तुमी फाटल्या कितल्या वर्सां तेंच्या वांगडा कितें सांगूंक सोदता गिरीश एक असलो मनीस आहा की तो सगळ्यांक हेल्प करता आनी आयज आमी कॅम्पेनिंग स्टार्ट केला कित्याक लागून आयज ह्या देवळान गणपतीच्या देवळान आमी नाल्ल फोडून कॅम्पेनिंग स्टार्ट केलेली आहा आनी फाल्यांच्यान आमी डोर टू डोर एक्टिविटीज करतले आनी आमकां खात्री आहा की गिरीश एक बरो मनीस आनी गिरीश बऱ्यांतले बरें काम करतलो जे खंयच्याच MLAन कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन करूंक ना तें काम गिरीश करतलो ही आमकां खात्री आहा आनी सगळ्या लोकांनी आमकां सांगलेलें आहा लोक आमच्या बरोबर आहा नॉट ओन्ली पब्लीक ऑफ जुवारी नगर कुट्टाळचे लोक वेलसांवचो लोक कांसावलेचो लोक सगळो आमच्या बरोबर आहा आनी आमकां खात्री आहा की आमी जिखतले आनी 100% कॉन्फिडन्स आहा आमकां की आमी जिखतले थँक्यू कित्याक म्हाका दिसता की आमचे सांकवाळ पंचायतान 2017 आयज पर्यंत 2022 जालें तर 4 वर्सां सरपंचाचे टर्म आशिल्ले
4 वर्सांचे कामां जाल्ले आसा. म्हाका दिसता एक 3.5-4 कोटीचे कामां हे 4 वर्सान गिरीशाच्या लिडरशिपान जाल्ले आसा. आतां तुमी हालीं पळयलें लास्ट विकान म्हाज्या वॉर्डान एक 36 लॅक्स आनी सरपंचाच्या वॉर्डान एक अनदर 20 लाख आनी गोविंदाच्या वॉर्डान एक 15 लाखाचे कामां आनी आयज हावसिंग बोर्डाचे तेंचे अलॉटमेंट लेटर दिल्ले. आनी हे टोटल ओवरऑल कामां जे जाल्ले आसा टोटल इंडिव्हिज्युअली आपले टोटल वॉर्डान सगळे जुवारीनगर सांकवाळ पंचायतीन टोटल एक अरावंड 4.5-5 कोटीचे कामां एक 4 वर्सान गिरीशाच्या लिडरशिपान जाल्ले आसा. त्याच्याच बरोबर जे पंचायत घर आसा पळय त्याचे जे सेल डीड आसा डीड ऑफ गिफ्ट गिरीशाच्या टेन्युवरान ते ओनरान आमकां गिफ्ट केल्ले गिरीशाच्या टेन्युवरान ते बी जाल्ले आसा. आतां जे व्हडले जे कामां आसा ते सगळे गिरीशाच्या टेन्युवरान जाल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आसा आनी म्हाका कांयच दुबाव ना की सांकवाळ पंचायत आनी कुट्टाळी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे टोटल लोक आमचे बरोबर आसतले आनी गिरीशाक फूल थंपिंग मेजॉरिटीन जिखून हाडटले. जिंदाबाद गिरीश भाई जिंदाबाद गिरीश भाई जिंदाबाद गिरीश भाई हमका जाए गिरीश भाई हमका जाए गिरीश भाई हमका जाए गिरीश भाई हमका जाए हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं गिरीश भाई हमका जाए फिनिश करें.